परिणाम आमचं घर हांगा लागीं तो सोडपाक गेलो तो आनी रात्रीचे बॅरिकेडच नव्हतं हिंगा हांव बेश्टो वतान पळयलें मातशें डेंजर आहा म्हणून कुणी कितें काय ते हांगा पडलें ना तेंगे कॉन्ट्रॅक्टर ते मातशें कितले एक्सिडेंट जातलो ते कितले खूब फास्ट येता तेंच्यान काय गाडी रावना हांगा बेश्टे ते गाडी तेणी पोवना ते रात्रीचे ते काळो पडटा ना आणि हांगा काळो घातलेलो फुल काळो वता ते कांयच ना लायटी बी ना काय ना सायन बोर्ड ना काय ना हे सकाळी हाडून लायला ताणें हे बॅरिकेडिंग लावले हे बॅरिकेडांनी म्हाजें नांव सदानंद गावडे हांव बोंडबाजार हांगसर रावता सध्या हे रस्त्याचें काम चालू आसा पूण त्या रस्त्याचें सारकें बॅरिकेडिंग ना काय ना राती एकट्यार हांगासर JCB रस्त्यार दवरले ताका हाडला आनी तेणें ठोकला आनी तो सांगता कितें तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें तेणें पिवन हाडून मारला पूण तो पिल्लो काय ना ते कॉन्ट्रॅक्टरान पळयलें काय देव जाणा पूण तो रातीच गेलो सोंपलो म्हणजे रस्त्याचें तुमी काम करता पळय ते सारकें करिना खंय मेळटा तें कितें जाय तें आपल्या जाय तशें करता हे वायडनींग चालू आहा सध्या रस्तो हो आसा पळय रुंदीकरण म्हणटा ते रुंदीकरण करता अशें म्हणटा ते हे सध्या गव्हर्मेंटान काम हातीन घेतला आनी रोड वायडनींग काम हांगासर सुरू आसलेलें तेन्ना रोड वायडनींग काम सुरू आसतना ही जे मशीन आसा हिताची जे हिल कटींग जावं माती काडपाक यूज करता ते रस्त्या सायडीक पार्क केल्ले आसलेले आनी जो 2 व्हिलरवालो हांगसरल्यान राती वयतालो तेका कसलेच हांगासर इंटिमेशन ना जावं कसलेच सायनबोर्ड नासतना तेका ते कळोंक नासतली गाडी पार्क केल्ली आहा जेन्ना डायरेक्ट तेजी ऑन द स्पॉट डेड जाल्ली आसा बेतोडीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।